मांद्रे जुनसवाडो वाठारांतल्या न्हंयेत बेकायदेशीर पद्दतीन माती उडोवन न्हंय पुरयल्या। आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी हो विशय मांडलो। थळाव्या लोकांनी पंचायत मंडळा वांगडा ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा केली। तेन्ना सोमारा जुनसवाडो वाठारांतल्या न्हंयेत बेकायदेशीर तरेन उडयल्ल्या मातयेची पळोवणी करून पुरायपणेन माती काडटले अशी गवाय मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान दिली। फाटल्या कांय दिसा सावन मांद्रेच्या जुनसवाडो वाठारांत आशिल्ल्या न्हंयेत बेकायदेशीर पद्दतीन माती उडोवन न्हंय पुरयल्या। त्याच्या पलीकडे वचून जर कोणाक ग्रामस्थांक जर दिसता की वाचून जाल्यार वाचता ते सगळे तुमच्या फुड्यान हो विशय न्हू एक्चुअली एकूच लास्टाक आमी घेवपाचे आसलेले यो बी आयज म्हणजे सगळे ग्रामस्थ पण आयज रेग्युलर क्लीन जातली रेग्युलर जाले माझे लेडीज काम करता माझ्या रेग्युलर क्लीन ताका लागून म्हाका प्रॉब्लेम ना म्हाकाय प्रॉब्लेम येवं नाका हांव पार्किंगाचे सांगलेले पळय सारकी ना बाबा ते कितले पासून कितें आनी कित्याक पळयली म्हाका दिसना तुमी रिपोर्ट केलो कित्याक लागून जाता सांगा कित्याक लागून जाता सांगा म्हाका दिसना की पंचायती लागीं मेसेज रिवाक परमिशन मेवला म्हणून ती माती ती डांप करपाक हें तुमी मान्य करता करेक्ट बिकॉज मामलेदारांनी ताचेर गव्हर्नन्स आम्ही रेडी आसा पंचायत आम्ही इमिजिएट फाल्यां परतून एक फावट तर along with सेक्रेटरी लोकल पंच मेंबर तूं थंय येताय आपण येता म्हणून सांगला यू आर मोस्ट वेलकम आम्ही वचून ताजो पंचनामाच करता त्या मडाचो ऑफिस एज इशूड कन्स्ट्रक्शन लायसन्स विथ द रेफरन्स नंबर VP Mandre Payroll Construction License 2223 1988 10988 to 12023. With regards to the kindly furnish the detailed information as under. When was license applied for, which date it came for the fortnight meeting, and what was body decision which was taken in the form of resolution. Did it went up to the Directorate of Panchayat PS? What was the ground? What was the